मी सगळे शेतकरी आम्ही लेटर केल्ले 17 तारीख डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सगळ्या ऑथॉरिटींक की पिसुल्ले गांव मायनिंगा खातीर आमचो टोटल डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा। ज्यो थंय काम करताल्यो पयलीं ज्यो कंपनी आसल्यो फोमेंटो, शेजा गोवा, आर्य शेटे, दामोदर मंगलजी ह्या कंपनीनी टोटल आमचे शेती आमची बायोडायवर्सिटी टोटल नश्ट केल्ली आसा। पिवपाक लोकांक उदक ना। आज मेन गेली 17 पासून आमकां आजून पर्यंत जे क्रॉप लॉस कंपेन्सेशन मेळटालें ह्या कंपनीन नुकसान केल्ली म्हणून ते दिवंक ना। सो ते सगळे इश्यूज आमी पुटअप केल्ले म्हणून आज जॉयंट मिटींग कॉल केल्ली डेप्युटी कलेक्टरान आनी आमी सगळे शेतकरी येयल्ले भितर जे क्रॉप लॉस कंपेन्सेशन मागीर जे मायनिंग पिटान भरपूर उदक आसा ते उदक आमकां तुमी शेताक दिया। मागीर जे भाजी लायतात लोक तेजेर दिसावडो हेजेर एक म्हयन्याक 4,000 5,000 अशे लोक जोडटाले तेंचो इनकम लॉस जाल्लो आसा। कुळागरां नश्ट जाल्लीं आसा आनी गोरवां मरता, उदक ना पिवपाक। सो ते उदक मायनिंग पिटांतले रिलीज करा आनी शेतान जी माती पडल्या ती बेगिना काडूंक लाया। हे आमी सगळे विशय त्यांच्या समोर आज दवरले, डिस्कस जाल्या आनी जो पर्यंत आमचे हे विशय मागणी आमचे जो पर्यंत सरकार सॉल्व करिना तो पर्यंत तो जो ओर आसा ही ऑप्शन आमी व्हरपाक दिवचे ना। आमी सगळे रस्त्यार येतले म्हणून आज आमी थंय मिटिंगेन तांकां सांगलेले आसा। आयज आमकां कलेक्टरान नोटीस हाडली की हांगा मिटींग दवरलेली कंपनी शेजा गोवा विलेजर आमचे पंचायत आनी आमचे जे कंपनीन कामाक भुरगे आसा बेकार जाल्या त्या भुरग्यांची तेन्ना ते मिटिंगेक अशें जालें की कितेंच सोल्युशन येवंक ना। डिस्कशन सगळ्यो गोश्टी जाल्यो की डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें कितें तरी आपूण तुमकां करुया। जे आमचे उदकाचे मेजर प्रॉब्लेम आसा जे उदकाचेर आमी आमचे भाट भाजी बिजी लायता ते उदीक आमी इमिडिएटली चालू करचें म्हणून डेप्युटी कलेक्टराक सांगलां आनी कंपनीच्या मॅनेजमेंटाक सांगलेलें आसा की ते उदीक चालू करात। त्या कारणान आमकां कितें तरी भाजी भाटाक घालून कितें तरी आमची उत्पन्न तयार जातली आनी आमची रोजी रोटी चलतली। त्या कारणान आमी आयज हांगा येयल्ले आपयल्ले आमकां। दुसरी गजाल आमकां 2 वर्सां जालीं 18-19 जे कंपन्सेशन आहलें शेताचें ते कंपनीन दिवंक ना। फोमेंतो, शेजा आनी आर्य शेटे हेंच्यांचे ड्यूज आसा ते आमी सांगले। तशेंच फोमेंतो कंपनीन जे भुरगे आसा कामगार ते आसले आयज थंयसर तेंचो प्रॉब्लेम आसलो, तांकां कामाचे काडलेले आसा आनी आयज तो ओर थंयसर व्हरोन करता कामां ते जे फोमेंतो कंपनी आसा तो ई ऑक्शनान। आनी ह्यान पयलीं गव्हर्मेंटान सांगलें पर मंथ तांकां जे कामाचे काडले तांकां 5,000 आमी कंपन्सेट करतले म्हणून ते आजून कितें तांकां दिवंक ना आनी तेंची परिस्थिती अशी जाल्या ते ना घरका ना गाडका। सो एक 4 दीस पयलीं म्हाका फोमेंतो कंपनी कडल्यान एक रिप्रेजेंटेशन येयल्लें, तशेंच लोकल विलेजर्स आसले तेजें एक रिप्रेजेंटेशन येयल्लें। देयर इज अ प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ई ऑक्शन ओर आनी आय हॅव इमिडिएटली कॉल आउट अ मिटींग विथ फोमेंतो as well as the villagers and I have listened to the problems of the villagers. Their demand is crop compensation loss जे आसले ते तांकां मेळूं नासले। इवन मायनींग पीट वॉटर रिलीज करूं ना म्हणटाले एंड सिल्ड मायनींग सिल्ड आसले ते। सो आय हॅव लिसन टू बोथ द पार्टीज जे फोमेंतोचे रिप्रेजेंटेटीव येयल्ले तेंचे as well as the villagers and also इश्यू आसा तो कन्सर्न आमच्या डिपार्टमेंट हेडा कडेन पर्यंत पावयतलो सो दॅट दीस ऑप्शन वील गो स्मूथली। Okay.